आशिता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला नेता गी सोम्या ये काळजान म्हज्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळसा मोना आमची तुका भेटयता कामोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आमच्या अस्तित्व गायंत आमकां बळवंत करता आमच्या एकसुरपणांत सांगात आमकां दिता आमच्या कश्टा दुखांत आमकां बुजयता तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत ह्या घडये आमचे समकर खरोच आजार आसा त्या सोमयाक आमी वळखून घेवया ताजें हाजरपण आमी बगया तसो सांगतपण आमी बगया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया आमकांच त्या जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया अस्कतायेन बळवंत तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसुन्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडू आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तो पावताय कश्टा नसता वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुलदारा तूं म्हाका बक्षिताय वय मोगाल भवन आनी भयणीनो काकुलदार सोमी बक्षनेचो दातार पिडा शिडा गुण करचो दैवीक वैज सोमी आमच्या मुखार आसा ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत तो खरोच हाजर आसा ताजें हाजरपण आमी वळखून घेवया त्या जेजूचो सांगात आमी बगया आनी परत त्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया आमकांच त्या जेजूक आमी समर्पण करया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता
कष्टा नष्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता आकुलतारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोडा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्याक समर्पिता काळजां मोडा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्याक समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia. वरदान तुका सुम्यांचे वंदन तुका सुम्यांचे नमन तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे नमन येशुवे 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 हालेलुया Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाचे न्हू आम्ही गायलेल्या त्या गिताची सुरविल्लीं उतरां तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुज्या आजरपणांत जियोंक हांव आशेता वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या सोमयाचे मुखामळ पळोवंक त्या सोमयाच्या आजरपणांत रावंक ह्या पवित्र वेळा ह्या सोमया मुखार आमी खरेंच आजार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हाका उडास येतात संजुआ मरी वियांनी ताजे जिविताचेर नदर घालतना ताजे जिवितांतले एक घडीत तो विगार जावन आसतना तेका विरगजेंत ती एक स्त्री हर एक दीस त्या इगजेक येतली तेका भांगार बसतली थोडो वेळ थंयसर ती आसतली आनी ताज्या उपरांत ती फाटी येतली हें सदांचें तिचें साल जावन आसली हर एक दीस इगज येवचें थोडो वेळ बसचें मागणें करचें आनी फाटी वयचें आनी हें पळोवन आसल्या जुआ मारी वियानीन त्या स्त्रियेक विचारलें खंय तूं कित्याक सदां इगजेक येताय आनी तक्षण ती म्हणाली की हांव मागोंक येता थोडो वेळ सोमया सांगाता कोर्सूंच्याक वेता आनी तो वळो वो याजक तिका म्हणालो की वय तूं मागोंक येता म्हणाली पूण तुजें वॉंट कांय हालाना तुवें कांय मागल्लें दिसना तुजें वॉंटां कांय हालाना आनी तो वळो ती स्त्री जबाब दिवन म्हणाली की जो आमारी वियांनीक हांव ताका पळयता तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता तो म्हाका पळयता हांव म्हज्या जेसूक पळयता आनी म्हजो जेसू म्हाका पळयता मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या घडये ह्या भोव पवित्र परम सक्रामेंता मुखार आमी आसा ते जेजूक एक घडी आमी पळोवया मोगाचे न्हू ते जेजूक पळयतना ते जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता मोगाचे न्हू तरी पूण हांवें सांगलें तुजें मुखामळ पळोवंक आशेता तुज्या सांगतपणांत रावंक आशेता तर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसच्या त्या सोमयाक एक घडी भर आमी पळोवया मोगाचे न्हू तो आमचो जिवंत देव मेल्लो देव न्ही आमी निमाण्या शुक्राराची पर्जा न्ही मोगाचे न्हू आमी पास्कां काळार आसा आमी पास्कांची पर्जा हल्लेलुया आमचें गायन सागोस्तिनान म्हणलें उतरां आमी पास्कांची पर्जा हल्लेलुया आमचें गायन आनी तारीकून ते जिवंत क्रिस्ता मुखार सोमया मुखार आमी आसा
ताचे मुखामळो एक घडी आमी पळोवया मोगाचे न्हू. आमचो देव मेल्लो देव न्ही, आमचो देव जिवंत देव मोगाचे न्हू. जिवंत देव आमचो देव आमच्या संगत आसा. न्ही ताच्या जिवंतपणा पयलें तो केवल थोड्या जाग्यांक सीमीत आसलो, पण ताचे जिवंतपणा मारी पात आज ताचें हाजरपण सगळ्या संवसारार कोणशा कोणशांनी आसा. आनी खंयसर मनीस ताका सोदता त्याच घडये त्या सुवातेचेर तो आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तूं जेजून म्हणली उतरां खंयसर दोग या थेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणलो जेजू हांगसर आसा. मोगाचे न्हू, ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा. मार्ताक ताणें म्हणलें उतरां हांव जावन आसा पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवो आसून म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना. आमकां हर एकल्या की सर्गीचे शाश्वीत जिवीत जोन दिलो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून माते वासोवांजेल अध्याय 28 वाक्य 6 त्या दुतान त्या स्त्रियेक म्हणलें उतरां तो आंगाना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. त्या देखून हांवें सांगलें आज तो एका जाग्याक सीमीत ना, पूण तो सगळ्या संवसारार कोणशा कोणशांनी हाजर आसा. आनी खंयसर ताका आशेता लालयता थंयसर आसा. त्या देखून तो जिवंत क्रिस्त ह्या घडये आमचे सांगाता आसा. मोगाचे न्हू. सांबावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 14 आनी 15 आमकां म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्ही आमी देवाचे पडकिरे साक्षी जाता, कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयलो म्हूण आमी साक्ष दिल्या. त्या देखून आपोस्तलांनी जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिली. त्या देखून आमचो देव मेल्लो देव न्ही, आमचो देव जिवंत देव. त्या देखून आमचो सगळो भावार्थ पतेनी ह्या जिवंत देवाचेर जिवंत क्रिस्ताचेर बांदून हाडल्या. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी तो देव आमचे सांगात आसा. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 3 म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार. त्या देखून आमचो देव पवित्र देव, आमचो देव सोडवणदार. आमकां सोडोवच्या खातीर मेलो, पूण पुन्हा जिवंत जावन आमची हर एकल्याची सोडवण केल्या, बाचावी केल्या. मोगाचे न्हू. आमकां काळोखांत उजवाडाक ताणें हाडल्यांत, असततावन सताक ताणें पावयल्यांत, मोरनांत जिविताक सासणीक जिविताक ताणें आमकां उतरयल्यांत. आनी तसो सोमी आमचे मुखार आसा. त्या देखून इसाया प्रवादीची उतरां एक घडी आमी सांगता म्हणया हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तुजो सोडवणदार. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तुजो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. తెలుగును కీర్తన 96 वाक्य 7 म्हणता दिया सर्वेस्पराक राष्ट्रांच्या कुळयानो, दिया सर्वेस्पराक महिमा आणि पदवी, दिया सर्वेस्पराक ताच्या नावाक फावो ती महिमा. काणिको आडून येया आणि ताच्या अंगणांत भितर सरा. देखून आज सोमयाक जिवंत क्रिस्ता काणिको वस्तू नाका, पयशे नाका. मोगाचे न्हू. आज ताका जाय आमचे जिवीत. देखून आमचे जिवीत घेवन आमचे जिविताचे समर्पण करूं ह्या घडी आमी हांगासर आसा. थोडो वेळ ताचे सांगता करसूंच्याक, त्या सोमयाक आमचे जिवीत दिवच्याक. तर ह्या सोमयाक आमी आराधन करुया, नमन करुया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावन आमच्या ह्या देवाक, जिवंत देवाक, सोमयाक आमी आराधन करुया, स्तुती करुया, नमन करुया. पान संको 78 आमी उबे रावचे.
ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ Alleluia, 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 Alleluia. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು Alleluia, 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 Alleluia. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ Alleluia, 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 Alleluia. Jésus, या बहु पवित्र सक्रमेंटात तू खरोच आजाराचा आहे तू आमचं जिवंत देव म्हणले आम्ही ओळखून घेता तू आमचे संगत आसाय तू गेल्याच्या बसवणेवर म्हणे आमच्या संगत रावताय तुझो संगत आमकां दिताय त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता आमच्या संगत सदांच तू राव आमचे जिवीत चलोन व्हर आमकां हर एक लागी अभिषेक प्रत्येक जण या आराधनान वांटेले जावच्या विविध माध्यमांनी या आराधनान गांवांत परगांवांत वांटेले जावच्या
हर एक पाहुणाक तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हर एकल्याक अभिषेक तुझ्या सत्तेन भर तुझ्या कृपेन भर हर एकल्या संगता करा आणि तांचे जिवीत चलोवन वर आणि तुझी महिमा पत्नी तांच्या जिवितांत दाखली आणि तू करोस तू जिवंत देव आमच्या सगळ्यांना आसा म्हणले आमकां हर एकल्याक बघून भाव कर म्हण आमी तुझ्या कडे भरत आहोत हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया एका भुरग्याचो बापूय घालपात हांव परगांवांत हांव गांवाक आयिल्लो हे ल्हान भुरगें आनी ह्या भुरग्या कडेन विचारलें एक फावटी पप्पान परगांवांत हांव येताना तुका कालें काणी काडला वा कितें काणीक पप्पान हाडलां आनी तक्षणा त्या भुरग्याचें तोंड इतलें पर्स जळ्ळें इतलें संतोश बरें जालें आनी भुरगें तक्षण म्हणालें म्हज्या डाडान म्हाका चॉकलेट हाडल्यान म्हज्या डाडान म्हाका आंगलें हाडलां म्हज्या डाडान म्हाका टॉयस हाडल्यात आनी अशें सांगून तो वचूंक जोर जालें आनी सांगतना ताचें तें आसलो तो संतोश तेन्ना परत विचारलें ह्यो पुरो वस्तू हाडल्यात डाडान तुका मस्त संतोश जालो की आनी दक्षिण म्हणालें वय म्हाका मस्त संतोष जालो हांव म्हज्या डाडाचो मस्त मोग करता म्हणालें आय लव माय डाडा म्हणालें मोगाचें न्हू जिवंत क्रिस्त दिश्टीक पडल्या वेळार जिवंत क्रिस्तांनी थोडे आमकां गिफ्ट हाडल्यान मोगाचें न्हू थोडे गिफ्ट हाडल्यान आनी जिवंत क्रिस्तान आमकां दिल्लें गिफ्ट कितें ह्या संवसारी बापायन दिल्ल्या त्या गिफ्टांच्या की वर्ती मोगाचें न्हू श्रेश्ठ गिफ्टां सोमयान ताचें जिवंतपणा मारिपात आमकां हर एकल्याक दिल्यान हें आमी जाणा जायचें जिवंत क्रिस्तान आमकां पयशे दिवनात वस्तू दिवनात चॉकलेटां दिवना आंगलें दिवना जावंक पुरो मोगाचें न्हू पूण ताचें की श्रेश्ठ देणी जिवंत क्रिस्तान आमकां दिलें पयलें शांती तुमकां पीस बी विथ यू तर हर एक फावटी जिवंत क्रिस्त दिश्टीक पडटना ताच्या सिसांक आनी हेरांक म्हणलें शांती तुमचे सवय आसो सोमयान दिल्लें शांती दुसरें बोक्साने जे कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बॉक्सांत येली आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात ती बॉक्सूंची नात बॉक्साने दिलां बॉक्साने दिवंक शिकयलां मोगाचें न्हू दुसरें तिसरें काकुल्त सोमयातावन ते जिवंत क्रिस्तांत वळल्ली काकुल्त मोगाचें न्हू येवचो आयतार जेजूच्या दैवीक काकुल्तीचो आयतार मोगाचें न्हू डिवायन मर्सी संडे दैवीक काक तेगून जेजूतावन वळल्ली ती काकुल्त एकल्या ती सगळ्या मनशा कुळा ती मोगाचें न्हू आनी चवथें जिवंत क्रिस्तान आमकां दिल्लें श्रेश्ठ गिफ्ट जावन आसा अ न्यू लायफ अ नवें जिवीत मोगाचें न्हू काळोखांतावन मरणांतावन भायरान एक नवें सासणीक जिवीत दिल्लें मोगाचें न्हू ही गिफ्टां उरलें कोणेय दिवंक जायना मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत खंयचोय मनीस आमकां दिवंक सांगना समाधान पयशे दिल्यार समाधान मेळटा की मोगाच्यान मेळना आमच्या सोमयातय समाधान आसा त्या जेजून म्हणलें वत्रां म्हजे थंय येया तुमी कस्तांतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितां हांव तुमकां समाधान दितां सोमयाची उतरां मोगाचें न्हू बॉक्साने बॉक्साने जे कोणाची तुमी पातकां बक्षिता ती बॉक्सांत येली आमकां बॉक्साने तांणी दिलां बॉक्सूंक आमकां शिकयलां काकुल्त ताचे जावन वाडली मोगाचें न्हू तेगून त्या खुर्सांत हांव काकुल्त वाळल्ली आनी ताचे उपरांत ते जिवंत क्रिस्तांत हांव ती काकुल्त वाडली मोगाचें न्हू तेगून आज आमी ताचेर पातयेनी दवरूंक जाय ताचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय जेजून म्हणलीं उतरां तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमंताय न्ही जेजून तोमासाक दिश्टीक पडल्या म्हणलीं उतरां पळय नासतना सतमंता तें कितलें भागी तेगून आमचो भावार्थ आमची पातयेनी ताचे थंय वर्ती जावंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो सा फावस्तिना कोवल्स्का हिका ही पोलंडाची एक सिस्टर धर्मीक भयण 1930 इस्वेंत तिका विजाना सोमयाची विजाना मेळ्ळी आनी त्या मरीपात सोमयाची दैवीक काकुल्त तिका उगडापी जाल्ली आनी प्रत्येक जावन सोमया मारिपात आटापंक नजो जाल्लो मोग आनी देवाची दयाळाय विशेश जावन पातक्यां थंय वाळल्ली हें आमकां उगडापें जाल्लें मोगाचें न्हू ह्या धर्मीक भयणी मारिपात
दैविक काकोलते मोग आणि देवाची दयाळाय विशेष जावन पातक्यांदय आमा पातक्यांदय वाळल्ली तेरगून देवाची काकोलत वाळल्ली मोगाचे न्हू तेरगून हिका विजन मेळ्ळ्या वेळार आनी त्या विजनाचो संदेश तिचे मारी पात देव लोकांचो मनशांचो मोग करता कितलेय पातकी जावंक बरो देव तांचो मोग करता म्हणून आनी देवाच्या मोगा मुखार खंयची वायट सकत रावना म्हणली ती सत थंयसर उगडापें जाल्ल्या मोगाचें न्हू देवाच्या सक्ते मुखार कित्याक ती बळवंत सकत त्या सक्ते मुखार खंयची वायट सकत रावना मोगाचें न्हू तेरगून आमचो देव काकुलदार आमचो देव दयाळ आनी ह्या देवात हांव ही काकुलत ही दयाळाय निरंतरी वालता निर्गमन पुस्तक अध्याय 34 वाक्य 6 म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो पळया देव सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार देव रागा जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो देव तशेंच वेळापाचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 22 आनी 23 म्हणटा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुलतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासपण त्यागून देवाच्या काकुलतींत कांय उणें पडना निरंतरी ती काकुलत वालता मोगाचें आमी ताची भुरगीं ताका उलो मारतना रडटाना ताजे मुखार सरपडटाना आमी कश्टातना वड्डारतना देवाची काकुलत निरंतरी वालता आनी वालता आनी वालता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा त्यागून सर्वेस्पराचो विश्वास मोग केदींच सोमाना ताच्या काकुलतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी हर एक दीस देवाची काकुलत नवी त्यागून कीर्तन 140:5 वाक्य 8 आनी 9 म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार रागा जावं सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा ताची दया सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा दया ही उतरां एकगडी सांगता म्हणया आमचे उजवात आमच्या हृदयाचे दवन ही उतरां आमी पातयेनीन म्हणया मोगाचें न्हू सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार रागार जावंक सवकास रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा ताची दया सगळ्या ताच्या रस्त्यांचेर आसा ताची दया मोगाचें न्हू हो काकुल दिसो दैवी काकुल दिसो आयतार आमी संभ्रम वेसो तो आमकां उगडापें करता आमचो देव दयाळ आमचो देव काकुलदार ताच्या काकुलतेक अंत ना ही काकुलत निरंतरी हर एकल्या तें वालता आनी हर एकल्याक ते काकुलत बरेपण दिता म्हणलो तो संदेश परगट जाता आनी प्रत्येक जावन आमा पातक्यांतय मोगाचें न्हू पातकी हांव पातकी म्हणून देव आमकां सांडून घालना पातक्यांतय विशेश तरान ती काकोल वालता तेगून परत त्या वडा पातयेनीन आमचें तें हर एकल्या तें उदारपणान सुमयाची काकोल तो निरंतरी वाळून दी म्हणल्या त्या बरोबर शांती उतरां परत आमचो हात आमच्या हृदयाचे दो आमी म्हणया सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुलदार रागा जावंक सवकास रागा जावंक सवकास माया मोगान भरलेलो माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा ताची दया सगळ्या ताच्या रस्त्यांचेर आसा ताची दया तर ह्या सुमयाचो मोग साकोन एक गीत आमी गावया जेसूचो मोग पान नंबर 55 मोगाचें 50 आनी 5 पान नंबर जेसूचो मोग पवित्र मोग जिनिताचे जावन आसा मोग बेतल्यान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच वालसो तो मोग ती काकोल तो मोगाचें परत एक घडी उबे रावया हो मोग साकोन हे उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया जेसूचो मोग पवित्र मोग जिनिताची जावन आसा मोग जेसूचो मोग पवित्र मोग जिनिताची जावन आसा मोग बेतल्यान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळ
सोमो सदांच बाळ सोमो सर्व मोगा प्रास बळवंत मोग ताचो सर्व मोगा प्रास मोवाळ मोग ताचो सर्व पदवेदार सर्व काकुलदार येवकरिस्तांत मेळसो सोम्याचो मोग सर्व मोगा प्रास बळवंत मोक्तासो सर्व मोगा प्रास बळवंत मोगताचो समोगा प्रास मोवाळ मोक्तासो समोगा प्रास मोवाळ मोगताचो सर पदवेदार सर काकुळदार सर पदवेदार सर काकुळदार एवकरिस्तान मेळसो सोम्या सोमो एवकरिस्तान मेळसो सोम्या सोमो जेजू सोमो पोवीत मोग जिविताची जावना समो जेजू सोमो पोवीत मोग जिविताची जावना समो पर्वत प्रास सोडवू सुमोक्तासो पर्वत प्रास सोडवू सुमोक्तासो सागोरा प्रास सडगुंड मोक्तासो सागोरा प्रास सडगुंड मोक्तासो बिरमोतीसो ओक्सान्यासो बिरमोतीसो ओक्सान्यासो umsaranto melso somnasomo umsaranto melso somnasomo Jesus somo povitmo chinitachi sauna samo Jesus somo povitmo chinitachi sauna samo Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडा मी दिमी घालया मगाच्यान आज मी पंचीकन दैविक काकुल दिसो तेर्स आता मी म्हणता एक घडी व तेर्स म्हणून वयच्या पयलीं एक घडीत मोगाच्यान एक जोड्या खातीर हांव वा आमी निरंतरी मागोन आसल्या ह्या जोड्याक भुरगीं नातलीं इवन डॉक्टरांनी सांगलें भुरगीं जायना म्हणून भुरगीं जावंक साध्यत ना म्हणून आनी ही स्त्री आतां 4 म्हयन्याची गुरुवारन वा 4 म्हयने तिका संपले आनी ताका लागून तिणें विशेश तरान अर्गांनी उपकार हाडून डॉक्टरांक असाध्य जावंक बरो पूण ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ह्या सोमयाची काकूल तो निरंतर वालता मोगाच्यान आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां घालतना आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां भायर येताना आमी रडटाना कंगाल जावन मागताना ताची काकोल तो वालता मोगाच्यान तेगून आज हे पंचीकन दैवीक काकोल दिसो तेर्स कित्याक हो दैवीक काकोल दिसो हप्तो आमी दैवीक काकोल दिसो आयतार आचरण करता तेगून आज प्रत्येक जावन हो दैवीक काकोल दिसो तेर्स आमी पंचीकन आमी मोनिया मोगाच्यान हर एक खन मनच्या पयलें हांव एक तेसांव शिकयता एक तेसांव सांगता त्या तेसांवा खातीर मागून आमी विशेश तरान मोनिया मोगाच्यान आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्री एम देव असदेवी बॉल जुगसेन जेसु भगवंती मरिये देवाची माई आमा बापयांक गाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनची कळे आमेन सतमंतां देवा सरपदा बापा सर्गांनी प्रेमीचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास्पता आमच्या सुमिया जो पवित्र मेरी गर्भे संभालो हांव कामरियेतान जल्मलो पौंस फुले ताका ताणे घोस असले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केबलो
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर्व दाद्या बाबाच्या उजव्या बसला थंय जिवेने मेल्यांचे मनशावर येतलो सतमंता बोधात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकेचे भक्सने कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवेत आमी. आता पयलो कण आमी नियाळ करतना मध्य प्राच्य त्या गांवां खातीर आमी मागया. इराण, इस्रायल, अमेरिका आनी इतर गांव मोगाचे न्हू. रशिया आनी युक्रेन तांच्या मदें फाटल्या 4 वर्सां जावन झूज चलोवन आसा. जायते ह्या गांवांनी देसवार जाल्या. टेम्पररी 1-2 हप्त्यांक लढाई रावयल्या पण परत केदाळ सुरू जायत म्हणलें तें वातावरण त्या देखून ही शाश्वत झूज रावच्याक झूज एकत्र वाट न्हय शांती समाधान की त्या जिवंत क्रिस्तान हाडिल्ली शांती ती शांती त्या गांवांनी रास जावची मुखेल्यांच्या काळजांनी रास जावची आनी झूज रावून आमच्या भावंडांचें जिवीत बरें जावं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. म्हज्या उजव्याक आसलेल्यांनी शिकोवचें दाव्याक आसलेल्यांनी जबाब दिवचें. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयांनी सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या बारीकपणा बसून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. दुसरो कण आमी नियाळ करतना परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर आनी तशेंच कामाच्या सोदनेर आसलेल्यां खातीर आमी मागया. परगांवांत आसलेल्यांचें जिवीत थोड्यांचें कश्टांचें जालां. थोड्यांक काम सोडून वचो सांगलां, थोड्यांक अर्दो सांबाळ, थोड्यांक बेबिरांत केदना काम वसात, थोड्यांनी जायते पयशे बांदून विजाकान परगांवांक गेल्लीं, थोडेच म्हयने दीस जाल्लीं आसात. कश्टांची परिस्थिती आनी मस्त जाणां काम सोदून विजिटींग विजार गेल्ले आसात, काम मेळना. आमचे कडेन मस्त जाणांनी मागोवंक सांगलां, मागा म्हणटात. मस्त जाणां आसात त्या वर्गान. त्या देखून परगांवांत आसलेल्या सकट भावंडां खातीर मागतना कामाच्या सोदनेर आसलेल्यां खातीर हो कण तेर्स आमी भेटोवन दिवन मागया. ससनाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुता आमच्या सुमी आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या पारीकपणा बसो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरीपा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरीफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची कागूद कर. तिसरो कण आमी नियाळ करतना कुटुंबां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर मागतना सकट कुटुंबां खातीर मागया. विविध कारणाक लागून बेसान जाल्ल्या वांटे पाट्या जाल्ल्या कुटुंबां खातीर मागया. सकट कुटुंबांनी सुमयेची शांती समाधान रास जावची. काजारी जोड्यांचें जिवीत तें समाधानाचें संतोशाचें बरेपणाचें जावं दी. आनी अशें सगळें कुटाम सुमयाचें कुटाम भगवंत कुटुंबाचें आदर्श कालासचें कुटाम तर करून तें पवित्रपणान आसच्या पवित्रपणान जियोवच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सुमयेची काकुळत वाळोवन दी.
दया दाखोवन दी सोमी हर एका कुटुंबाचेर तेगून आमच्या कुटुंबा खातीर सकट कुटुंबा खातीर आमी मागया सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या बारीकपणा बसो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी पात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर सौतकन आमी नियाळ करतना भुरग्यां खातीर मागया ही आमच्या दियेसीजेंत हे वरास भुरग्यांक समर्पण केल्या वरास जावन आसा भुरगीं देवान दिल्या वर्तें देणें ह्या भुरग्यांच्या बऱ्या जिविता खातीर बऱ्या फुडारा खातीर प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांनी सारक्या वाटेन वाडच्या खातीर एका गोशी क्रिस्ती मावल्या आनी एका गोशींत बरी सामाजीक मावल्या आमी आयकलें ह्या दिसांनी काल आज आमच्या मंगळुरांत थोडे भुरगे शिरकोन पडल्या ड्रग्स आनी इतर अमल माध्यमाक वळख जावन तांणी विकचें आनी शिरकोन पडले भुरगे आसा ते लागून सकट भुरग्यां खातीर मागया तांचे भवार्थी जिवीत बरें जियो तशेंच तांचे शिकप आनी इतर संगतींक सडीत गांवांत दिवन एक बरो फुडार एक बऱ्या फुडारा कशीं तांणी मेटां काडूं कश्ट कितें जिवितांत समजो आवय बापायचे कश्ट कितें समजो तांकां उदार मन समजोनी सोमी दिवं दी म्हणून सकट भुरग्यां खातीर मागतना आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक समर्पण करया पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया सस्नाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या परीकपणा बसून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरी फात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर पण सोखन आमी नियाळ करतना प्रायवंतां खातीर आनी विशेश तरेन पिडेस्तां खातीर मागया सोमयेची सकत कृपा काकुळत पिडेस्तांच्या जिवितान वाळोवन दी तांकां भलायकी बरेपण लाभून दिवन मागया ह्या दिसांनी कितल्यो मारे कारपेडा कॅन्सर पिडेन वळवळची इतली आनी तितली न्ही हर एक दिसा ताप कसो विस्तारतलो पयलें आज कॅन्सराची पिडा विस्तारता आसा विविध तरेच्यो मारेकार पिडा विस्तारतात आसा लोक कश्टाता आस्पत्रेन गेले जाल्यार तांकां पळयतना दुखां वालतात तसली परिस्थिती थोड्यांक पयशे नात असल्या कश्टांक वळख जाल्ली जायतीं जाणां आसात ते लागून ह्या घडये सकट पिडेस्तां सोमयाची दैवीक सकत खाकोलत वाळोवन दी कृपा वळोवन दी तांकां भलायकी बरेपण सोमी दिवं दी सोमी तांकां गूण करून दी आनी प्रत्येक जावन तांचे कश्ट जावन कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी आमचे लागीं कोणें पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलां तशेंच आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया सोमयेची दैवीक सकत वालच्या खातीर ह्या घडये विशेश तरान मागया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या
पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणदाराची येशू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकूत आमची कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकूत आमची कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकूत आमची कर नमरणीय काकुरीचे माय नमनांच्या जीवा अमृतनी भरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही पदसेवेची बाळका या दोघांच्या गुणांत असता आस्कार आस्कासून आम्ही तुका रुदान करता तर तुमचे शकाय तर तुझे कामचे दोळे आमचेर भरती आणि या प्रदेशा उपरांत तुझे ससदी बोल जिसू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे तुलो बिया ओंकार मरिये भगवंती देवाची महिमा वस्तू विनंती कर क्रिस्तच्या बसणेक आम्ही पावचोवचे खातीर आम्ही दिंबीर असल्या कडेन आमचो उस्वाद आमच्या तकलेचे दवरया दोळे आमी दांपिया आपोड जेसू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तो निवार सोमयाची काकोद ह्या आमच्या कुडीन वालच्या खातीर आमचे खातीर आनी सकट पिडेस्तां खातीर परत सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण कर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू सोमयाची ती दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर कितें आमच्या मतीन ना समाधान आसा बेजाराई आसा दूख आसा खंत आसा हुस्को आसा आनी कितें भिरांत आसा कितें म्हणली चिंतना थोडी दोस्तात
सगळं यागडी सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण कर सुमयेची दैवीक खाकोलत वालचे खातीर आमी मागया आपोड जेसू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं त्यालाय म्हणून खाली कोरस मात्र आमी गावचे आनी सुमयेची ती सकत करपा हे आमच्या जिवितान वालचे खातीर आमी मागया आमचो भाऊ गायत आसतना आमचो हात थकलेचे दोन दोळे दांबोवन आमकांत त्या सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण कर आमचे खातीर आनी विशेष तरान विशेष कठीण पिडेन कश्ट दिल्या त्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया ह्या सक्रामेंतांत हांव सुमयेची खाकूल ताच्या कुडीच्या शिराशिरांनी ह्या घडये वालचे खातीर ह्या घडये आमी भावार्थान पातयेनीन आमी मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आपोड जेसू म्हाका Touch Lord Jesus. आपोड Heal Lord Jesus. आमोल May your mighty power flow, Jesus. तू तेला May mighty anointing takes place Lord Jesus. कर जेसू Touch Jesus. म्हाका Touch. खून Nothing is impossible to you. I trust in you, Lord Jesus. I surrender myself. I surrender all these brothers and sisters. I surrender all the sick people into your hands, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. May your mighty healings take place, Lord Jesus. May the mighty healings take place. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Apod Jesus. Sami apo गुण करता का सगळी पीडा शिडा मुची तू नेवा Hallelujah, 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 Jesus, 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 we trust in you, Lord Jesus, we trust in you, hallelujah, 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 praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. सक्कड आमी उबे रावया देवाचें उतार आयकून नियाळ करूंक फुडें सरया देवाच्या उतरांत ती दैवीक सकत वालता सुमयेची खाकोल वालता म्हणल्यार उडासन दवरया देखून देवाचें उतार आयकतना नियाळ करतना ती खाकोल तूं आमच्या कुडीन शिराशिरेन वाळून आमकां बरेंपण दिता तर तें उतार घेवन आमकां समी तयार करया Psalm 91 मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए सा मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10वो अध्यायी 46व्या वाक्यातावन 52 वाक्यापर्यंत अशें जेजू आनी ताचे शिश्य एरिकोक येवन पावले उपरांत एरिको तावन आपल्या शिश्या सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो तेन्ना तिमेवाचो पूत बार्थिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतलो नजरेचो जेजू त्या वाटेन वेता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता मुजी काकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो सभारांनी ताका तोंड धंप म्हणून बेश्टायलो पूण दाविदाच्या पुता मुजी काकूळ कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो शिश्य कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे उठ आनी तो तुका आपयता तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उठोवन जेजू सरशेन आयलो जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो वच आनी तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता बशा
आयच्या दिसा आमी सर्वेस्पराच्या काकुळते विशयी ते नियाळ करना मोगाच्या न्हू. हर एका मनशाक खाणा जेवणाचे की सड, पियोवच्या उदकाचे की सड, मनशाक गरज आसची ती काकुळतो. मुस्तपुटी आमकां ह्या विचारांत आमकां विसरून वेता आनी आमी काकुळतो दैवीक काकुळतो आमी मागाना. खंयसर दैवीक काकुळत आसा थंयसर खाण जेवण लागता, थंयसर पियोवंक उदक मेळटा, न्हेसोवंक उस्तूर मेळटा, कुडीक भलायकी मेळटा, मान आनी गौरव मेळटा, शांत समाधान हरएकी मेळटा. आयच्या ह्या वचपान पळयलें जाल्यार हांगासर आसा एकलो दोळ्यांच्या दिश्टीचो पिडेस्त. तो म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत फाव म्हणून तो व्हडा ताळ्यान तो बोम मारता. निजाय की तो दाविदाचो पूत न्ही, महोन्नसो देवाचो पूत. महोन्नत देवाचो पूत तरी पूण त्या काळजांत कुड्ड्याच्या तो काकुळतो मागोन आसा देखून जेजून सांगूंक ना हांव महोन्नत देवाचो पूत, हाका कितें हांवें आयका जाय. पूण सुमी जेजू म्हणटा खंयसर एक ताळो बोम मारन आसा, म्हजी काकुळट कर म्हणून. लोकांनी ताका बोम मारनाका म्हळ्यार आणकी ओडसाळ्यान तो बोम मारन आसा, मुस्तू खळसंतावन तो बोम मारन आसा. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून. आनी सोमी जेसू थंयसर रावता मोगाच्या न्हू आनी ताका आपयता, जें कितें ताका जाय तें दिता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सबार जाणांक सबार संगती आमकां जाय मोगाच्या न्हू. ह्या बार्थेमोलाक दिश्ट जाय जाल्ली जावंक पुरो, म्हाका तुका आर्थीक समृद्धी जाय जावंक पुरो, कुडीची भलायकी जाय जावंक पुरो, या मान आनी गौरव जायचे जावंक पुरो, या कुटुंबान शांती समाधान जायचे जावंक पुरो, तुटून पडले संबंध मरू जीव जायचे जावंक पुरो. सबार संगती हर एका मनशाक गरज आसात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या बार्थेमोवान केल्ल्या मागण्या बरी जर तर तूं खऱ्या कळशेंतांत सोम्या जेजूक उलो मारन काकुळ तूं म्हजी दाखय म्हणल्या वेळार तो काकुळ दाखोवंक थायर आसो सदांच एक मोगाचो देव, काकुळचो देव मोगाच्या न्हू. त्या देखून हर एक पिडेस्त वडील पाद्र्यापान आराधन करता आसतना बऱ्या अर्थभरीत करून मागणें म्हळें. आखरेक आमी सांगलें कोणाक पिडेस्त, हर एक मनीस एका रितीन पिडेस्त. जावंक पुरो मोतीची पिडा आसा, जावंक पुरो कुडीची पिडा आसा, जावंक पुरो आत्म्याची पिडा आसा, मनीस पिडेस्त. आज हांव आनी तूं हर एकले आमी एकानी एका तराच्या पिडेस्त व्यक्ती जावन सर्वेस्परा देवा लागीं सोम्या जेजू लागीं मागया, महोन्नत देवाच्या पुता म्हजी काकुळ कर. थोडे हांवें आयकलां मोगाच्या न्हू, दिसान दीस न्ही 1 वर 2 वर निरंतर गंठे कटले सोम्या काकुळ कर म्हणून निरंतर मुस्तू मागण्याचे मनीस मागणें करना आसात. आनी असल्या मनशांक दैवीक काकुळतो तांच्या जिवनांत, तांच्या कुटुंबांत, तांच्या समुदायांत दारबस्तू काकुळतो वळिल्ले ताके जायते दाखले आसात. मनशाक पिडा आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही, मनीस फाता कर्ण सामस्येक वळख जाल्ल्या वेळार तिस्स दैवीक काकुळतो राखून व्हरता. मुस्तुपुटी आमी सांगचें आसा ताणें केल्लें कर्म त्या बरें आसा, त्या देखून तो वळवळटा म्हणून. जावंक पुरो एका मनशान तरणाटपणाच्या जिवितांत ह्या विविध कारणां खातीर पातकां केल्यान जावंक पुरो, पूण पातकां केल्ल्या खातीर शिक्षात्त भोगा जाय म्हणून ना. आमचो काकुळदार देव म्हणटा पातकी तरी मुस्तुपटल्या जिवितांत जाय तितलें पातकां केल्यार केदळा काकुळ तो मनीस मागता थंयसर सोमी जेजू काकुळ दिवंक तयार असो देव. आमी पळयता दाविदान महापाताक केल्लें, खुनी केल्ली एका चलये खातीर, ताच्या बायलेचे खातीर, उरियाच्या बायले खातीर उरिया कितलेच जिवीशी मारलो तो दावीद, प्रतभरा धरलो तो दावीद, साहित्यांक खोटेपण मोतीन चिंतून करण्यान केल्लो दावीद. नाथन प्रवाद येवन सांगता
तुका असली शिक्षा तुझ्या जिवितान फावो जाता म्हणटा आसतना तसो दावीद त्या नातान प्रवादे वेळार सांगल्या वेळार अशें म्हणटा सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत वाक्य पळयता तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें नातानान दाविदाक म्हळें सर्वेस्परो तुजें पाताक बक्षिलां तूं मरचो नाय आनी आमी जाणां किर्तन 51 तो म्हणटा सर्वेस्परा म्हजी काकुळट कर केदाळा एक पत्की कठोर पत्की जाल्यार केदाळा मनीस काकुळट मोगाच्यान मागता आमकां येवची आसलें तें विघ्नां आमचें तो निवारता म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता त्याच प्रमाणे प्रद्वरी स्त्रियेक सक्कडी मेळून फातरांनी जिवेशी मारूंक जेजू मुखार हाडिल्ल्या वेळार जेजू त्या प्रद्वरी स्त्रियेचेर काकूळ दाखयता आनी आमी जाणां जुवांच्या 8व्या अध्यायांत इकडें वाक्य म्हणटा नांदनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव म्हणिना वच आनी मुखार पता करिनाका मोगाचे न्हू देव काकूळ तसो देव मनीस केदाळा काकूळ तो मागता थंयसर ताका सुटका पातकांतून मात्र न्ही शिक्षेतून मात न्ही जिवनाच्या समस्यांतून ताका सुटका लाभता मोगाचे न्हू शास्त्रीयनीक थंयसर फारिजेव आनी सुकागार सांगाता मागोवंक गेल्ल्या वेळार फारिजेव केदाळा म्हणटा हांवें थंय केलां हें केलां हांवें 10 एक कोंडो दिला हांव इतलो मागणें म्हणटा पुरो म्हणटा पूण सुकागार म्हणटा तो काकूळ मागून म्हणटा सांलोकाच्या 18व्या अध्यायांत 13 वाक्यांत पूण तो सुकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपल्या हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हज्या पत्क्याची काकूळ कर हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन घरा फाटीं गेलो जावंक पुरो तो सुकागार मुस्त पत्की मुस्त ताणें अन्याय नीत केला जावंक पुरो केदाळा काळजांतून मनीस मोगाच्या न्हू काकूळट मागता तो सर्वेस्परा देवाक मानवल्लो व्यक्ती जाता मुस्तुपटी आमचें चिंतप कशें म्हळ्यार आमी करेक्ट आसा जे परफेक्ट देवाचे पुरो उपादेश पाळी जाय मुस्तो थंय करी जाय हें करी जाय मुस्तो आमी करूंक प्रयत्न करता हर एक मनीस आमच्या प्रत्येक तरान जो कोण मागण्यांत आसात आमी सगळ्या जाणां मुस्तो परफेक्ट जिवन जिवंक अपेक्षिता आनी करता ना म्हण आमी करता तरी पूण सुमी जेजू म्हणटा तुमच्या परफेक्ट जिवनाचे की सड तो फारिजेव परफेक्ट जिवन जिवन आसलो खरें बरें जिवन जिवन आसलो मागण्याचें जिवन जिवन आसलो बऱ्यो करण्यो करनासल्यो तरी पूण सुमी जेजू म्हणटा था बऱ्या करण्याचे की सड आपूण फातकी आपणाचेर काकूळ कर म्हणसो व्यक्ती तो देवाक मानवाता मोगाच्या न्हू तिसऱ्यान आमी पळयता काकूळ आमकां गरज आसा जिवनांत संपूर्ण सोलवून मत्ते केल्ले आमकां मोगाचे न्हू मुस्तुपटीन जिवनांत आमच्या आमी सोलवल्या मुस्त संगतीने सोलवल्या सबार संगतीने आमकांच आमी पळयलें जाल्यार एक घडी आमी पळयलें जाल्यार सबार संगतीने आमी सोलवून गेल्या पूण सोलवल्लो मनीसी केदाळा तो काकूळट मागता परिस्थिती बदलाता वेचीक पुताक तो सगळो सोलवालो मोगाच्या न्हू सगळो सोलवालो आसले पयशे पुरा खर्च केले सगळो सोलवून दुकरान गांवचें खाण ताका मेळोना पूण केदाळा तो देवाची आनी आपल्या बापाय कडेन काकूळट मागता काकूळ मागूंक निर्धार करता चित्रण बदलता आनी आमी जाणां सांलोकाच्या त्या 15व्या अध्यायांत थंयसर 18व्या वाक्यातून आमी पळयलें जाल्यार तो उठून बापाय सर्ती वेता आनी म्हणटा बापा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें तुवें म्हाका म्हजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशें फाटीं सर आयलो पूण घरांतून पयस आसतनाच बापूय ताका देखलो ताजें काळी सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो हांगासर पळयलें जाल्यार ह्या वेचीक पुताक खंयच्याय पवित्र आत्म्यान आपोवन केल्लें न्ही ताजो तो आत्म्यांत ताका भोगल्लें मोगाचें न्हू हांवें सूख आदारल्या हांवें काकूळट मागासय म्हणून आमी मुस्तुपटी पवित्र आत्म्या मागता गरज आसा खंडिती पूण हांगासर आसा एक मनीस आपल्या काळजांत हांव दैवीक काकूळट जर तर मागी जाल्यार
देव धावून धावून येवन काकूळ दाखयता मात्र न्ही, या अयोग्य वेचीक पुताक पोटाचे मुदी घालता, जेवण करता, शेलो घालता, मान आनी गौरव दिता. त्या देखून आमच्या जिवितांत सलवल्ल्या वेळार आमी कितें गरजेचें, कितले घंटे हांव तूं मागता म्हणलें ल्याक न्ही, कितलीं ताजे उपरांत बरीं कामां करता म्हणल्याची ल्याक न्ही मोगाचें न्हू. दैवीक काकूळ तूं आमी मागल्या गी आनी दैवीक काकूळ आमचेर देंवून आयल्या गी म्हणलें सवाल. आनी आमी पळयता इतिहासाच्या पुस्तकांत, दुसऱ्या पुस्तकांत मोतमूर नद्यान 10-13 वाक्यां थंयसर एक बरें घडीत आसा. थंयसर मानस म्हणलो एक राय आसा आनी पयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर मानस कडेन आनी आपल्या लोकां कडेन उलयलो, पूण ताणें लक्ष दिलें ना. देखून ताणें आसिरिया रायाच्या सेनापतींक ताजे विरोध येवंक दिलें. ताणें मानसेक गाळांनी धरलो आनी ताका खोडे घालून बाबिलोनाक व्हेलो. ह्या संकटांत आसतना ताणें सर्वेस्परा आपल्या देवाची दया मागली आनी आपल्या पुर्वजांच्या देवा मुखार तो खालतो जालो. ताणें ताजे लागीं प्रार्थना केलें आनी देवाक ताची बिरमोद दिसली. ताणें ताजें प्रार्थना आयकलें आनी ताका जेरुसलेमाक फाटीं हाडून ताजें राज ताका परत दिलें. तेन्ना सर्वेस्पर खरोच देव म्हूण मानसेक समजलें. आज आमच्या जिवितांत कितलीं जाणां आमी सलवल्या, विविध शेतांनी सलवल्या. आमचें म्हणलें आनी एकल्यान खाण व्हेलां, जायते संगती खाण व्हेल्यात. आमी गाळांत सांपडल्या, झाडांत संपडल्या, आमकां बंदेंत विविध संगतींनी करून दवरलां. पूण सर्वेस्वर म्हणटा म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, काकूळ तूं म्हजी माग. जर तर तूं काकूळ तूं मागताय त्या वेळ तूं काकूळ तूं म्हजी लाभल्या वेळार तुजें म्हणें कितें जाणलां सगळें तुका फाटीं मेळटा, सगळें तुका फाटीं मेळटा. कितलो घंटे तूं काम, कितले घंटो तूं मागणें करताय ताजे की वर्थ्यार रितीर. कितलो काकूळ तूं म्हजे लागीं मागोन म्हजे तावन तूं काकूळ तूं घेवंक शकताय, तें तुका जिवयतांत परत तुका उठोवंक दिवंक शक्य तसलें जावन आसा. पेद्रू चवथे मोगाचें न्हू, थंयसर पेद्रू न्हू ताका जेजूक नाकार केल्लें आमी जाणाव, नेगार केल्लें आमी जाणाव. तरी पूण ह्या नेगार केल्ल्या पेद्रूक समेत तो रडलो. नेगार केल्ल्या वेळार कळी जाल्ल्या वेळार सूख आनी ताकाच सोमी जेजू उपयोग करता. पळयत पुस्तक कितल्यो अर्थभरीत देवी काकूळच्या विशयान सांगता मोगाच्या न्हू. सांलुकाच्या 22व्या अध्यायान 61वें वाक्य म्हणटा तवळ सोमयान फाटीं घेवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज कोम्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी ना करतलोय. सोमयाच्या ह्या उतरांचो पेद्रू उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यां रडलो. नेगार केलें वय, नेगार केलें वय, पूण दैवीक काकूळ मागोवन गळगळ्यान तो रडता. आनी असल्या पेद्रूक आमी जाणाव सांजुवांच्या 21व्या 17वें वाक्य म्हणटा जेजून ताचे लागीं 3रे फावटी विचारलें, सिमोव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण 3रे फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया तें सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. वय मोगाचें न्हू, ह्या पेद्रू लागीं नेगार केल्ल्या पेद्रूकूच ताजो मुखेल हातेर जावन उपयोग करता. सांव पौलू आमी जाणाव, तोय ताज्या पत्रांत तिमोथेकारा पहिल्या पत्रांत पहिल्या अध्यायांत 12व्या आनी 13व्या वाक्यांत अशें सांगता, हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्लें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दीन वचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताजो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताजी निंदा उलोवन ताका दोगदोन अपमान केल्लो. बावर्तविणें आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळत दाखयली. आज मोगाचें न्हू, हर एकल्याक म्हाका आनी तुका काकूळत गरज आसा. हर एका शेतांत, हर एका संगतींत तुवें येतूळ देवाक नेगार केलें जावंक पुरो, तुवें पाताक केलें जावंक पुरो, तुवें ताका इन्कार केलें जावंक पुरो, तुवें खंयच्याय कंगाल जावन पिडयेंत समस्येंत खंयच्याय समस्यांत आसूंक पुरो,
पूण सोमी म्हणटा हांव काकूळ दाखोवंक तयार आसा. सवाल आतां कशें काकूळ तो मागचें म्हणलें सवाल. मुठव्यान हांव सांगता मोगाचें न्हू, सगळीं आसात पूण एक मुखार प्रमुख जावन एक 3 संगती तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें काकूळ तो देवाची मेळची. आनेकल्याक हांवें काकूळ तो दाखयल्ल्या वेळार, आनेकल्याक दया दाखयल्ल्या वेळार म्हाका दया सर्वेस्पराची मेळटा. ज्या देखून सामत्वाच्या 5व्या अध्यायान 7व्या वाक्यान म्हणटा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. आनी त्या देखून सामत्वाच्या 8व्या अध्यायांत आमी पळयता बक्षिणांतल्या साकराच्या विशयांत जेजू एक ओपार सांगून म्हणटा कोरोडांनी बाकी आसल्या नौकाराक ताणें बक्षिलें ताजें बाकी आसलें, पूण तो खेदाळा आपणाक बाकी आसलें, थोड्या चिल्लार पयशे बाकी आसल्या बक्षिना. सर्वेस्वर म्हणटा ताका हाडा आनी ताणें बक्षिनांतल्या खातीर ताका बंदेंत घाला. कित्याक बक्षिलें जाल्यार हांवें बक्षितो, बक्षिना जाल्यार म्हळ्यार काकूळ दया दाखयना जाल्यार हांवें दया दाखयना. त्या देखून मोगाचें न्हू जाकोबो आपल्या पत्रांत 2 अध्यायान 13 वाक्यान म्हणटा जाणें दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीज जातली, दयाळे दाखयल्ल्यानी नितीक भियेसय म्हणना. मुस्तुपुटी हांवें तुवें भियोवचें नितीक, निती खातीर आमी भियेता. खालें जाता कोण ना, अन्याय जाला, कितें जाता कितें जाता आपणाचेर कळ्ळें तीर्प येता म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तूं दया दाखोवचो व्यक्ती जाल्यार तुवें भियेसय म्हणून ना. कशें तूं आनेकल्याक दया दाखयताय तशीच तूं तुजेर दया दाखयतलें, ना जाल्यार नीत तुजे वेर तीर्प वचता आसतना तूं शिक्षेक वळख जाताय. त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 21व्या अध्याय 13 वाक्य म्हणटा जो दुबळ्याच्या बोबेक खान दिना तो कुमकेक बॉब मारतना ताकाय कोणी खान दिवचो ना. त्या देखून आमी उडा आसतोरी आमच्या जिवितांत आमकां दया मुस्तू गरज हरेकल्या की आनी त्या देखून आमी दया दाखया आनी आमी दया घेया. दुसरें मोगाचें न्हू आमचें दुखेस्त आत्म्या मुखांतर आमकां दया मेळटा. किर्तन 51:17 वाक्य म्हणटा दुखेस्त आत्मस्सो देवाक मानवात तें बलिदान, दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. त्या देखून जोना प्रवादीन थंयसर निनिवेकारांक वचून सांगता आसतना तुमी पातकेजीनी बदला नाजाल्यार तुमकां शिक्षा येता म्हणून सांगता आसतना थंयसर आमी पळयता जोना प्रवादीच्या पुस्तकांत तो लोक सगळो उपास करणं मागणें करणं गुणी उस्तूर घालणं ते दया इसरता देवाची. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्यान जोना प्रवादीच्या 3ऱ्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली, ताणें आपल्या वायट सैलीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मोन बदलिल्लें, ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. त्या देखून काळजांत हांव रडचें, काळजांत हांव दूख भोगचें हें जावन आसा. दुसरें विधान आमकां दैवीक काकूळतो सुला भायर मेळोवंक. तशेंच किर्तन 34:18 वाक्य म्हणटा धैर्य सांडिल्ल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. त्या देखून अशें केल्ल्या वरवीं दुखेस्त काळीज आमकां आसल्या वेळार दैवीक काकूळट आमकां हर एकल्याक लाभता. तिसरें मोगाचें न्हू आमी काकूळट मागल्या वेळार आमकां काकूळट लाभता म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा वेळापन 3रे अध्याय 22 आनी 23 वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्परचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकूळटेक केदींच अंत ना, हर सकाळी ती नवी खरें वर्तें तुजें विश्वास म्हणून. कालची रात गेल्या आयचो दीस आयला, आयच्या दीस नवेंच तुवें काकूळट माग तुका काकूळट मेळटा. फाल्यांच्या दीस परत काकूळट माग काकूळट मेळटा. हर एक दीस काकूळट मागताय तर सर्वेस्पर देव तुका काकूळ दिता. त्या देखून लोकाच्या 23 ते 43 वाक्यांत आमी पळयता मोगाच्या न्हू थंयसर खुर्सार तो सोर आसता आसतना 11च्या घडयेक तो जेजू लागीं काकूळट मागता आनी म्हणटा उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं रासपोदी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वायट कोणाक नासतलें. ताणें मस्त पातकां केलीं, कुर्साच्या मोरान ताका फोव धरलें, तरी पूण त्या स्वरान काकूळट केदाळा मागले गी मोगाच्या न्हू त्या मागणें स्वामी जेजू आयकता आनी ताका मेळटा. त्या देखून किर्तन 51 पयलें वाक्य म्हणटा काकूळट म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान, तुज्या ओडधायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. त्या देखून आमी ह्या उतरांनी
देवाकडे अशी काकुळत मागे येता. कीर्तन 25 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परा तुझ्या काकुळसो उगडास धर, ससनात हांव तुवें दाखयलो मोग मनान धर, म्हज्या थरनाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरी नाका, भगार तुज्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उगडास कर. आज मोगाच्या न्हू आमी सर्वेस्परा लागीं मागया, देवा लागीं मागया आमकां आमच्या जिवितांत काकूळ दाखोवंक, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ताणें काकूळ दाखोवंक, आमकां कोण अन्याय अनीत करना आसात तांणी परिवर्तन जावं तांचेर काकूळ तो देवन येवच्या खातीर मागया आमी मोगाच्या न्हू आज काकूळ ते खातीर. जर तर काकूळ तो ती देवन येत जाल्यार आमच्या सगळें जिवन हर एकल्याचें परिवर्तन जावन समृद्धेक आमी पावतले. आमची पिडा गूण जातली, आमकां आर्थीक समृद्धी लाभतली, मोतीक समाधान लाभतलें, संबंध जिवे जातले आनी बळादीक जातले. हर एका संगतीन आमचो उबारलो हात जातालो आनी त्या देखून सोम्या जेजू लागीं आसतना आमी मागोवंक 3 संगती आसतना आमी मागोवंक प्रयत्न करया. हर एक दीस सकाळीं उठून आमी सांगया, सर्वेस्परा मौन्न देवाच्या पुता म्हजी काकूळ कर. दुसरें सांगया आमी वाक्य, सर्वेस्परा म्हाका तूं सही कर. तिसरें वाक्य भावार्थान आमी म्हणया, सर्वेस्परा तुका अर्घ घालूं, तुवें म्हजी काकूळ करन म्हाका कितें सर ताच्या समस्येंत सुटका दिलाय, पिडेतां सुटका दिलाय आनी खालेतां पुरो सुटका दिलाय, त्या देखून अर्घ. ही 3 वाक्य मोगाच्या न्हू आमी तवळ तवळ सांगूंक प्रयत्न करया. पयलें वाक्य, सर्वेस्पर महोन्नत देवाच्या पुता म्हजी काकूळ कर. दुसरें वाक्य, सर्वेस्परा म्हाका तूं सही कर. तिसरें वाक्य, अर्घ घाल तुका सर्वेस्परा. ह्या 3 वाक्य तवळ तवळ आमच्या जिवितांत जावं पुरो ड्रायव्हिंग करतना, जावं पुरो आमी घरा रांदतना, जावं पुरो आमी वाटेर चलोवन वेतना, जावं पुरो आमी व्हेकलार बसून वेता आसतना, जावं पुरो आमचें न्हिदूंक येवच्या वेळार कितले पटीन साध्य आसा तितले पटीन घडी घडी आमी वाक्य म्हणया मोगाच्या न्हू. ती काकूळ तूं तुका आनी तुज्या कुटुंबाक संपूर्ण तरेची बचावी आनी समृद्धी हाडूंक पावतली. आमेन. सर्गेंच्या बापा, आम्हा समेस्तांक तुज्या पांयां मळी समर्पण करता. आमकां तूं आपड बापा. आमचें काळीज पश्चातापाचें काळीज जावन तुजो आदार मागोवंक लालेवचें काळीज जावन तुजी दैवीक काकूळ तूं स्विकार करची काळीज जावन परिवर्तन कर. ह्या काळजांत सदांच पवित्र आत्म्याची जर वळशी कर आनी तुज्या आत्म्यातावन येवची सगत स्विकार करूंक जाय अशी कृपा आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या हो सगळो संवसार सबार कडेन झुजां जावन एकामेकाची काळजां दारूण जाल्यान सोम्या मनशां मदें द्वेश सडत वेता सोम्या. एकामेका थंय दया दाखोवंक मनीस पाटी सरोन आसा सोम्या. सोम्या जेजू तूं आपड सर्वांक, सर्व मुखेल्यांक आपड सोम्या, राजकीय फुडाऱ्यांक आपड सोम्या, संवसाराचें नानांत्या राष्ट्रांचें आडळतें पळोवच्या व्यक्तींक आपड सोम्या आनी तांच्या काळजांत तुजो दया देवून येवं दी आनी तांणी हेरांक दया दाखोवची कृपा तांकां फावो कर सोम्या. त्या मारिफात निरापराधी लोकांक कश्टांचे सन्निवेश, निरापराधी लोकांक कश्टांक बली जावन जीव होगडावन कुटुंबाच्या सांद्यांक होगडावन घेवन दुखेस्त जाल्ल्यांचे तुजी दया देवून येवं दी सोम्या. हर एकल्याक समर्पण करता सोम्या. कश्टांक संपडाल्ल्यांक, गायेल्ल्यांक, पिडेस्त जावन तुजी दया मागतेल्यांक, पोटाक कण नासतना वळवळतेल्यांक, झुजा तळार सारकी चिकित्सा नासता कश्टातेल्यांक सोम्या सर्वांक समर्पण करता. तुजी दयाळेची दिश्ट ह्या घडये सर्व लोकांचेर घालन सोम्या. फातराचें काळीज
मासा रक्ताचें काळीज जावन परिवर्तन कर सोम्या हर एक काळोखाची बंधनां मोडून घाल दारूण करची खोटी सकत नाश कर मनशाक हेरा मनशांनी मोल दिवचें तसलें सोम्या कित्याक हर एक मनीस बापाचे रस्त्यान त्या रस्नेक मान दिवंक गौरव दिवंक समसमपणी लेखूंक जाय आसचें बरें मन हर एकल्या थंय रसून ही झुजाची मोडां न्हिदलाय म्हूण मागता हांव आनी संवसारार शांती समाधान स्थापन जावंक जाय आसली पवित्रत्म्याची मजत धाडन आशिर्वादसी म्हण मागता हालेलुया 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 പാൻസങ്കോ 143 143 दैविका कुलती कामी वंदन कर्या दैविका कुलती नमान कर्या दैविका कुलती कामी अर्गा दिव्या दैविका कुलती स्तुती कर्या जेजू तू सोडवणार काकुलतीचे रूपे देवान धाडला ते वर्ते देणे जेजू तू सोडवणार काकुलतीचे रूपे तुझे थांब वळता मोग बोगसाने तुझे थांब वळता मोग बोगसाने मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या तुवें स्थापन केल्लें मेसां वावराचें काम मुंदरसून व्हरच्या हर एका याजकांक मिशनरींक धर्म भयणींक तशेंच लायकांक सोम्या तुजें रक्षण दिवन हो भवार्थ सदांच जिवाळ उरोंक तुजी मजत सदांच तुज्या लोकांक फावो जावंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तुजेर भवार्थ दवरून तुजे थंय एक जावन जियोंक जाय आसली कृपा आमा सोमेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव हालेलुया 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 सार मेलोय तू रगत वाळोवन वेंग मारलाय पातक्यांक आरोवन सुडका दिली संकळी तुटोवन कुरपा धाडटाय सगळीं धांवून जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडलां तें वर्तें देणे जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूपणे तुझे थांब वळटा मोग बोगसाने तुझे थांब वळटा मोग बोगसाने मोगळा सोम्या जो कोण मादक द्रव्यांक वळख जावन आपले जिवीत विपाडन आसा तसल्यांक तुज्या हाती समर्पण करता हांव सोम्या कुटुंबाचो आदार जाय जाय जाल्ल्या तांणी सोम्या वांकड्या वाटेक परतोन त्या कुटुंबांतावन आनी समाजांतावन पयस आसून वायट शक्तींच्या हातांची बावली जावन सोम्या आपलो फुडार विपाड करच्या सर्व तरणाट्यांक आनी सर भुरग्यांक तुज्या हाती समर्पण कर सोम्या तांचेर तुजी दैवीक काकूळ तूं देवोवन तांकां तूं फाटी येवची करपा लाभय तसल्या सवयांत पाठ करूंक तांकां जाय जाल्ली मजत लाभय सारकें मार्गदर्शन तांकां फावो कर आनी सोम्या तांचें जीवन संपूर्ण तरेन परिवर्तन जावन संपूर्ण रक्षणेन भरलेलें आनी बऱ्या वाटेन जियोंक जाय जाल्ली कृपा दिवन आशिर्वादसी म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हरबशेकुला बला बला बर्लिकराना निशररा हालेलुया हालेलुया अरेत्रना शररेरा हालेलुया हालेलुया हरबशररा हालेलुया 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 दैविका कुलती कामी वंदन कर्या
आकुलतीक नमन करया दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलतीक स्तुती करया जेसू तूं सोडून आकुलतीचे रोपले देवान दळां ते वर्ते देने जेसू तूं सोडून काकुळटीचे रोपले तुझे थावन वळटा मोग बोगसाने तुझे थावन वळटा मोग बोगसाने मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमची हर एकल्याची कुटुंबां तुज्या हातांत सोम्या आमच्या कुटुंबांनी तुजी दैवीक काकूळ तूं वळोवन येवन दी आनी ती स्वीकार करूंक आमचे थंय कितें अडकळी आसात कितें पातकी सैम अडकळ जावन रावलां तें सर्व मोड घाल सोम्या आमचे थंय आसचें त्या तुज्या दैवीक काकुळतीक स्वीकार करूंक आसचें राग मोसोर हगे द्वेष असले हर एक पातकी सैमाची मुळां हुमटून काड सोम्या तुज्या दैवीक काकुळतीन आमच्या कुटुंबांनी समाधान शांती एकामेका सोडदोड मोग मैपास राज करूंक हर एका कुटुंबाक तूं आपड सोम्या तुजी ती दैवीक काकूळ तूं आमी हेरांक वांटूंक आनी तुजो खरो पाटलावदारी जावन जियोंक आनी तुज्या तुवें शिकयल्ल्या वाटेन आमी जियोवन बापाचें आशिर्वाद जोडूंक आमकां हर एकल्याक तुजी दैवीक मजत लाभय म्हण मागता हांव Hallelujah. हालेलुया 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 मोगचनो सुमयाचे आशीर्वाद घेवंक आमकां समी आयती करया प्रत्येक घडी आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयान तळाडया गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां भुरगीं बाळां युवजनां मलगडी प्रायवंतां विशेश जावन पिडेस्त भावंडां तांचो उडास काडया सुमयेच्या पांयान तळा सगळें आमचे कुटुंब समर्पण करून मागया आमच्या मंगळूर देसी खातीर आमी मागया आमच्या गोवळी बापां खातीर याजकां खातीर सकट धर्मीक भयण्यां खातीर भाव भयणी खातीर आमी मागया बावर्ती लोकां खातीर आमी मागया सगळ्यां खातीर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणा मागता म्हूण बसयलां तांचो आमी उडास काडया तांचे खातीर आमी मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज जावन बगता तसल्या खातीर आमी मागया आनी परत आमकांच संपूर्ण तरान सुमयाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करून सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत हे देवडा साक्रामेंतान Itavoda sakramenta sustang naman karuya Purvila tyarupa bodla Novioriti adarya Salvon vicha viskatvisya Babartaci portivia Sesei bapa Tășeis puta Ulasani stutisa Potvi mahima săsta E castalyan hărsita Tu caducancia spirita Sama sami navarta Amen. प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबळ सदांच आमचे दे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen